वेंचणुको लागीं येतकच अळम्यासारखे कांय पत्रकार तयार जातात. मोबायल घेवन भोंवतात. गुजान 6 म्हयन्याचो पत्रकारिता अभ्यासक्रम सुरू करचो आनी प्रक्रियेंतल्यान पत्रकार तयार करचे. सरकार जायतो तेंको दितले म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गुज पत्रकारिता पुरस्कार वांटप सुवाळ्या वेळार उलयल्यात. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट आम्ही सीएम एक प्रोसेस सुरू केला आणि हो तुम्ही आमकांच सांगितलो 2 वर्सां पयलीं टू कम आउट विथ अ रेकग्नाइज मीडिया पर्सनल लिस्ट. एजेमान आमी डिसिजन घेतलें की येस जे मशरूमिंग चल्लां मिडियाचें आनी आतां दिस इज अ इलेक्शन इयर आनी काय सांगपाची गरज ना. आतां कितले आनी जर्नलिस्ट भितर प्रकट जायत ते सांगूंक शकना आमी. आनी वॉट हॅपन्स लायक इन दीस प्रोसेस जे जेन्युइन जे अकाउंटेबिलिटी फॉलो करतात असल्या जर्नलिस्टांची खूप म्हणजे वाट लागता. वाटूच लागपाक म्हणजे वाट लागपूच हो शब्द बरोबर आसा. आणि एनिवे गव्हर्नमेंट इज हेल्पिंग अस इन दीस. एक्झॅक्टली ना खरेंच. कारण हाकाच लागून आमी वी हॅड अ लॉट ऑफ डिस्कशन लास्ट इयर आमच्या एजीएमान आनी आमी वी केम टू अ डिसिजन की गुज विल स्टार्ट अँड ड्रॉ अ लिस्ट. आणि सेम प्रोसेस आय थिंक आय पर्सनली फील आणि म्हाका काळजांतल्यान दिसता की गव्हर्नमेंटांनी फॉलो करचें. कारण गव्हर्नमेंट थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इतल्या मिडिया ऑर्गनायझेशनांक एड्स वता, गव्हर्नमेंट एड्स वता. सो सिंपल प्रोसेस. जेन्ना तुमी कोणाक एड दिता यू शूड बी नोईंग कोणाक एड दिता पळय ती वेदर दॅट मिडिया ऑर्गनायझेशन इज रियली अकाउंटेबल विथ ते सगळे रुल्स कंप्लाय करता की ना हे सगळें पळोवपाची गरज आसा. आणि अशें आमी एक रिप्रेझेंटेशन बिकॉज नाव दॅट वी हॅव स्टार्टेड सो नाव वी विल अर्ज द डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी की तुम्ही एक तुमचो रेकॉर्ड मेंटेन करा ऑफ रेकग्नाइज मिडिया ऑर्गनायझेशन. कारण फाटल्या जर फुडें कोणें एक आरटीआय घातली डिपार्टमेंटाचेरूच की जस्ट फर्निश लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गनायझेशन टू विच यू हॅव डिसबर्स एडव्हर्टिजमेंट आणि जर तातूंत एक कळून आयलें की एक फेक ऑर्गनायझेशन आहा थंयसर तर गफलत जातली, खूप त्रास जातले, सगळ्यांकूच त्रास जातले. सो माय अर्नस्ट रिक्वेस्ट दी गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर आसा ते मिनिस्टर आसा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचे की तांच्यांनी हे मनार घेवचें आणि दिस इज द रायट टाइम. आम्ही हो प्रोसेस सुरू केला आणि वी विल गिव्ह अ रिप्रेझेंटेशन टू द डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटांनी हे चालू करचें. बाब राज तिलक हाणें उलयता आसतना आमी जाका म्हणटा तेणी 12 बेस्तार 13 शुक्रार बीन म्हटलें बट पोटतिडकीन उलयलो. दॅट इज ट्रू इम्पॉर्टंट. कारण पोटतिडक कित्या खातीर पोटतिडक पत्रकारिते खातीर आनी पत्रकारां खातीर आनी ती चड म्हत्वाची आसा. तांणी तो शब्द वापरलो की हय अळमी येता तशें इलेक्शन येयल्या काय पत्रकार जाता. हांवें अशेय पत्रकार पळयल्या म्हणजे इलेक्शनाच्या 2 म्हयने ते पत्रकार असतात. बाकीच्या वेळार ते आपलो दुसरो बिझनेस सगळे करीत असतात. इलेक्शनाचे 3 महिने ते पत्रकार मागीर आनी आय डोंट नो हाव की तुम्ही बी वेगवेगळे चॅनलवाले कोण दूरदर्शनवाले हे तांकांय तुम्ही सांगपाक जाय की जे प्रोफेशनान आसा पळय न्ही तांकांच हे काम सोपयात म्हणून. प्रोफेशनान ना ते मागीर आमदारांकडे हेजे कडेन कॅमेरा आनी मायक घेवन कित्याक वयता तर ते मागीर तेंच्यो इंटरव्यू कित्याक घेता तर ते आपलो वेगळो धंदो करता वेगळे नोकरी करता ते करूनय दी. म्हणून सरळ म्हणजे माझे तर म्हणणे आसा की जर्नलिझम सेक्टरांतल्यो बिगर प्लेयर्स बिगर इंडस्ट्रीज हांच्यांनी थोडोसो कंट्रोल जावप. हांव म्हणजे इट इज अ मशरूमिंग कित्या खातीर आफ्टरऑल म्हणजे इलेक्शना कडेन मागीर सगळे आमदार कोण कॅन्डिडेट जावपाचे आहा ते परत कोण उबे रावता ते सगळे म्हणजे जो कोण मोबायल घेवन आहा पळय न्ही ताका दिसता तोच पत्रकार म्हणून. ओके मोबायल घेवन आहा तो ताका पत्रकार दिसता तोय भाशण करूंक सुरू करता तोय कितें तरी ते घालीत रावता. ताकाच लागून म्हणजे राज तिलकांनी मुद्दो जो आत्ता रेज केला म्हणजे दॅट इज एन रिकग्निशन ऑफ द मिडिया लिस्ट आणि प्रेस एक्रेडिटेशन हे दोन्ही मुद्दे जे आसा पळय न्ही तुमी माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पदाधिकारी हांगासर आसात जरी डायरेक्टर पावलो जाल्यार प्रेस एक्रेडिटेशन फ्रॉम द असेंब्ली टायम टू टायम आमी ते करीत आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाजें तर म्हणणें आसा की हे स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. आणि हे स्ट्रीमलायन जर झाले ना जाल्यार दोगांय खातीर घातक आसा, तुमच्याय खातीर आनी आमच्याय खातीर. हांव सरळ म्हणटा जर्नलिझमा खातीर तर आसाच आसा बट ते राजकारण्या खातीर चड आसात. ओके
नवीन येतल्यांक ते बरें दिसता, सेटल जाल्ल्यांक थोडेशें ते कठीण वयता मागीर. ओके, म्हणून म्हजें सरळ म्हणणें आसा की हाजेर जाता तितके बेगीन स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे, आणि जे कट करता लिस्ट पळय न्ही, ते तुमी एकदांचे कट करात एकदांच, आणि ते डिक्लेअर करात हे कट केल्ले लिस्ट म्हणून. आणि ते कट केल्ले लिस्ट मागीर म्हाका दिसता एट प्रेझेंट आमदारान जे आनी कोण जावपाक सोदतात तांच्यांनी ते कटूच दवरचे, ताका आनीक प्रमोट करचे न्ही. ते जर प्रमोट केले न्ही जाल्यार चड वाट लागतली.